नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. मायनिंग लिजांचे बेकायदेशीर मार्गान नूतनीकरण केल्ल्यान सरकाराक सुमार 20,000 कोटींचे नुकसाण जालां. ह्या प्रकरणाची बेगीन चवकशी करची दिल्लीच्या न्यायालयान CBIक आदेश दिला. हे चवकशीत कांय राजकारण्या सकट सरकारी अधिकारी घाम घालतले. गोंय सरकारान 10 सप्टेंबर 2012 ह्या दिसा मायनिंग बंद करपाचो आदेश काडिल्लो. केंद्रान तेन्नाच पर्यावरणाच्या प्रस्नांचेर तोडगो काडिल्लो. उपरांत 98 लिजां आनी पर्यावरणाक लागून दिल्ली परवानगी फाटीं घेतिल्ली. याचिका दाखल केल्ले आनी बिगट सरकारी संस्था सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्यो आनी तेन्ना लिजांचें नूतनीकरण कुशीक दवरिल्लें. पूण सुप्रीम कोर्टान तेदे वेळार ह्या बाबतींत कांयच कारवाय करूंक नासली. हाका लागून ते दिल्ली हायकोर्टान गेल्ले. 23/3/2015 ह्या दिसा सेंट्रल विजिलन्स कमिशन आनी CBI हेंचे कडेन आमी दिल्लीक कंप्लेनी घातल्यो की जे कितें पळय बेकायदेशीर चल्लेले आसा ह्या बेकायदेशीरपणामुळे स्टेट एक्चेकर जे आसा तांकां 20,000 कोटीचो फटको बसलेलो आसा. स्टेट एक्चेकराक रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो आसा आनी इमिजिएटली हेचेर FIR रजिस्टर करची आनी हेची चवकशी करची म्हणून आमी दिल्लीक कंप्लेंट घातली. एक पेटिशन फायल केलें 25 मार्च 2018 ह्या दिसा दिल्ली हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें आनी हेचेर क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन मागलें. दिल्ली हायकोर्टान 13 एप्रील 2018 दिसा तितून निर्णय दिला आनी CBI आनी CVC हांकां दोगांयकूय आदेश दिल्लो आसा की जे एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस आनी लीज रिन्युअल हे दोनूय प्रकार जे आसा हे क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन करचे आनी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिल्ली हायकोर्टाक 3 म्हयन्यांनी दिवचो. तसोच पेटिशनराक 3 म्हयन्यांनी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिवचो आनी जर जस्टीस योग्य तरेन इन्व्हेस्टिगेशन किंवा योग्य तरेन CBI किंवा CVC स्टेप्स घेवंक ना जाल्यार आमकां लिबर्टी दिलेली आसा की परत दिल्ली हायकोर्टान पेटिशन फायल करपाक. जाणी सरकाराक लुकसाण केला तांकां अटक करची अशें CBI कडेन मागतले म्हूण तामणकारान सांगलें. आमची शेवटी मागणी आसतली CBI कडेन की येत्या आनीक एक 8 दिसान परत हांव म्हाज्या कंप्लेंट 23 तारखेक जी कंप्लेंट आमी केल्या 23/5/2015 हेच्या संदर्भात आनीक परत एक हांव CBIक पत्र बरयतलो हो जजमेंट बिलान की जाता तितल्या बेगीन जे कोण हितून म्हणजे नांवां मेन्शन केल्ल्या हितून सगळ्यान पयलीं नांव मेन्शन केल्ल्या तेन्नाचो एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर हेचें नांव मेन्शन केल्ल्या. सेक्रेटरी अशोक लावासा म्हणून, मागीर सायंटिस्ट U श्रीधरन, मागीर तितून मनोहर पर्रीकर त्या टायमार मुख्यमंत्री, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, मागीर पवन कुमार सेन सेक्रेटरी मायन्स गोंयचो, प्रसन्न आचार्य आनी पराग नगरशेकर एसिस्टंट डायरेक्टर मायन्स हेंची नांवां नमूद केल्ली आसा. आनी क्रिमिनल प्रोसिजर जो आसा क्रिमिनल लॉ जो आसा हेच्या प्रमाणे इमिजिएटली इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून परत एकदां आमी हांव स्मरणपत्र CBIक दितले. जी लीज रिन्युअल बेकायदेशीर केल्या उपरांत तांकां इमिजिएटली अरेस्ट करची अशी आमी मागणी करतले CBI कडेन. प्रकाश जावडेकर जावं कोण जावं हेंच्यामुळे जवळ जवळ 20,000 कोटीचो राज्याक आयज खंय तरी रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो आहा हेंच्या बेकायदेशीरपणामुळे. ताका लागून इमिजिएटली हांकां अरेस्ट करचें अशें आमी थंय मागणी करतले. मजगतीं आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सोमारा मायनिंगाचो स्कॅम केला म्हूण SIT मुखार हाजीर रावलो. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आनी श्यामचारी. आजी माजी आमदार मंत्र्यांनी बेकायदेशीर मार्गान जमनीचें रुपांतर केलां. गोंयचो आवाज संघटनेन मडगांवचे सभेन केल्ल्या आरोपान सरकार मातसो बॅकफुटार गेला. ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक सरकार समिती नेमतलो. मात कांय भाजपवाले म्हणटा हें सत्य नाशिल्लें तियात्र. लोकसभा वेंचणुको लागीं पावल्यात आनी ताचेर चर्चेचो परिणाम जावपाची लक्षणां दिसतात. पूण मजेची गजाल म्हळ्यार प्रादेशीक आराखडो 2021 चालीक लावपाचो जांचो हात आसा तेच नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायन केल्ल्या तपासणेच्या पंगडात आसात. जे लोक आरोप करतात तांची दिशाभूल केल्या अशें मंत्र्यान परत एक फावट सांगलें. हो इश्यू हाजेर हांव इन्क्वायरी करता. एक इन्क्वायरी कमिटी हेडेड बाय द सेम इन्क्वायरी कमिटी वीच विल एक्चुअली ऑपरेशनलाइज द रिजनल प्लान 2020. सेम कमिटी विल इन्क्वायर इनटू ऑल डिटेल्स ऑफ दिस conversions. Give me a report within 1 month.
आय रिक्वेस्ट गोंयचो आवाज आनी तांची जे कोण लिडरशीप आहा टू अप्रोच दीस कमिटी. आय इनवायट दी ताणें येवन सगळें दिवचें. दुसरे जे कोण एलिगेशन करतात चर्चीचेर करतात आनी कोण करतात तांणी येवन तांकां दिवचें. लेट अस एक्झामिन द इशू विदीन 1 month. वील टेक अ कॉल. वी कॅन गो टू एनी लेंथ, टेक अ कॉल ऑन द होल रिजनल प्लेन. जर तातूंत सगळें अस्ताव्यस्त केल्लें आहा, गोंय फुडें दाखोवचें आमकां दिसता. पूण वायट दिसता की एक मिसगायड करून एक मिसलीड करपाची एक कॅम्पेन चालू आहा. वट्ट 5 भाजपाच्या फुडाऱ्यांची नांवां मुखार आयिल्लीं. तशेंच युती वांगडी विजय सरदेसाय आनी दीपक ढवळीकर हांचीय नांवां आसात. रॅलीच्या आयोजकांनी भौशीक डिबेटीक मुखार येवचे असो उलो काब्रालान मारला आनी रॅलीच्या आयोजकांक कोर्टान व्हरपाची शिटकावणी भाजपाची आमदार एलिना साल्ढानान दिल्या. रॅलीत चर्चेचो मुखेल वांटो आसा असोय आरोप आमदारांनी केला. तशेंच सोशल मिडियाचेर चर्च जमनीचें रुपांतर करता आनी जमनी विकतात ते व्हिडिओ व्हायरल जाल्यात ताचेरूय तांणी टिका केल्या. ज्यो गोष्टी त्यांनी सांगला इज टोटली रॉंग आणि रॉंग हे जाल्यार काल परतून क्लॅरिफिकेशन दिला की आम्ही चॅलेंज करता. हांव तांकां ओपन डिबेट जी ओपन डिबेट खंयच करपाक रेडी आसा. ते म्हजें एलिगेशन केलां, ते निलेश काब्राचें एलिगेशन केलां, दुसऱ्याचें हांव सांगूंक शकना. सो म्हजें एलिगेशन करपाक ओपन डिबेट करता. आपय हांव येता, म्हाजे कडेन चुकला जाल्यार चूक मान्य करपाक रेडी आसा आनी सॉरी म्हणून करपाक म्हाका काय प्रॉब्लम ना. आनी म्हजें चुकला जाल्यार परतून विड्रॉ करूं शकता. पूण जे ते दाखोवंक सोदता की रिजनल प्लॅनाक म्हाका फायदो जालो, म्हाका 1 रुपयाचो फायदो ना. हांव रिजनल प्लॅनाचो पयलीं जावचे पयलीं आमदार जावंक नासलो. रिजनल प्लॅन 2011चो, आमदार जालो 2012. नंबर 1. नंबर 2 जी गोश्ट आसा, आमी सरकार जेन्ना 2012 येयलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर जो आमचो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेणें टोटल एपियन्सान दवरलेले. सो म्हाका फायदो आमदार जातरी फायदो जावपाचो प्रश्नूच ना. जी गोश्ट ते म्हणटा पळय 160/3 लोटली विलेज, हो विलेजीचे म्हजो जागो आसा पूण म्हजो ऑलरेडी पार्टिशन करून 160/3A म्हण प्रॉपर्टी आसा. पूण ह्यो गोश्टी सगल्यो पळोवपाक म्हाका दिसता हांकां कांयच खबरूच ना. हे जे फक्त तियात्र करपाक येयल्ले म्हण हांवें काल सांगलेलें, आजूय परतून सांगता. You step on a platform only if you are sure of all the facts related to an issue. Don't resort to theatrics. Okay? These are very, very serious issues. Don't act as not theatrists. Theatrists are good people. Don't act as clowns to make the audience laugh. Okay? These are not issues where people should laugh. These are issues where people have to think very seriously. And lies should not be resorted to at all cost. तांच्या फुडाऱ्यांक तेंको दिवपाक भाजपा फुडें सरल्या. ते म्हणटात हे सगळे राजकीय कारस्थान. की भारतीय जनता पार्टी हो एक भिरांकूळ हाऊ आसा असो लोकांक दाखोवपाचो प्लीज प्रयत्न करूं नाकात. एका पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ सोसायटीक भारतीय जनता पार्टी पासून तोडून व्हरून भारतीय जनता पार्टीच्या म्हऱ्यान तुम्ही वचूं नाकात, ती बरी पार्टी न्ही. हे जे दाखोवपाचो जो प्रयत्न जो सिस्टमॅटिकली अशा प्रकारच्या सभांतल्यान जावं किंवा सोशल मिडियांतल्यान जावं, हे जो काही लोकांच्या मनाचेर जो बिंबोवपाचो प्रयत्न चल्ला, हो प्लीज प्रयत्न असो करूं नाकात. हातूंतल्यान तुम्ही आनीक समाजान भितर फूट घालतात. अशा प्रकारची समाजामध्ये जी फूट घालतात, ह्या फूट घालपाच्या प्रयत्नांचो आमी आनीक कडाडून निशेध करपाक सोदतात. पणजेच्यान मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता, सावर्डेच्यान खबराकार प्रहार सावर्डेकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. बांदकामाच्या धन्याकूय अटक जावपाक जाय, कारण सुरक्षा रक्षकाच्या वर्तनाचेर ताचें लक्ष नासलें. कामगाराच्या भुरग्यांक संरक्षण दिवपाक घाळ पडलो. बायलांचो आवाज संघटनेन आवाज काडला. नगरशे काणकोणच्या सान चलयेवेल्या बलात्कार प्रकरणाचे फाटभुंयेर ही मागणी मुखार आयल्या. ह्या गुन्यांवा बाबतींत गोवा 365 काणकोण पुलिशे कडेन उलोवपाचो यत्न केलो, पूण कोणूच पुलीस कॅमेरा मुखार उलोवपाक राजी जावंक ना. जाल्यार हे केशींत हात आशिल्ल्यो 3 सेक्युरिटी सद्या पुलिशेच्या ताब्यांत आसात. तांकां अटक केल्या. राज्यांत गुन्यांवकारांक अटक करपाची सरासरी सादारण आसा, मात बलात्काराचे केशींनी गुन्यांव सिद्ध जावपाचे साप्प उणें आसा. आनी पळोवंक गेल्यार बालाड जावपी सगळ्याच गुन्यांवांची तीच गत. आनी हें कितलोसोच तेंप तशेंच चालू आसा. पुलीस कितें तरी घोळ करता म्हणून कोर्टान हें कितलेशेच फावट सांगलां, मात सरकारान आयज वेळ तांचेर कांयच कारवाय करूंक ना. नगरचें काणकोण हे जाग्याचेर 6 वर्सांचे बालिकाचेर जो अत्याचार म्हणपाचे ना, लैंगीक
आनी मॉलेस्टेशन पळय जालां 3 म्हयने जावंय बी ताची पूर्णपणी जबाबदार आसा बिल्डर, जाणी हे सिक्युरिटी गार्ड्स म्हणून हाडून दवरल्या तेंचे वागणुकाचेर ताचें लक्ष ना. ही भुरगीं जी लेबरांची थंय रावतात तांकां कांयच सोय ना तांचे सेफ्टीसाठी. तांकां स्कुलान धाडपाची 6 वर्सांची भुरगीं स्कुलान आसपाक जाय. बिल्डराची पूर्णपणी जबाबदारी ते लेबरांक सांगपाची तुज्या भुरग्याक सकाळची स्कुलान वचून दी. तांकां थंय गायडन्स मेळटलें आशिल्लें. दुसरें म्हणजे कोणूय जर थंय टिचर गेले भुरग्यांक आपोवपाक स्कुलांत जाल्यार हे बिल्डर तांचे ट्रेसपास केस घालतात. कितें सेफ्टी दवरतात बिल्डर जे पयशे करतात, खुनाचे पयशे करतात, बलात्काराचे पयशे करतात, ते कितें सोय दवरतात हे भुरग्यां साठी हे लक्ष घालपाक जाय. जे काणकोण हे जाग्याचेर 6 वर्सांचे बालिकाचेर जो अत्याचार म्हणपाचें ना, लैंगीक आनी मॉलेस्टेशन पळय जालां 3 म्हयने जावंय बी ताची पूर्णपणी जबाबदार आसा बिल्डर, जाणी हे सिक्युरिटी गार्ड्स म्हणून हाडून दवरल्या. बलात्कार जो होता है लोगों पे, बच्चों पे, बड़ों पे, वो लोग बोलते हैं कि इसने ऐसे कपड़े पहने थे, ये टाइम पे निकली थी, ये टाइम में आ रही थी, इसका चरित्र ऐसा है, वो गलत है. इस टाइप का अत्याचार बंद करना चाहिए और बलात्कार शुड बी कम्प्लीटली कंडेम्ड. मतलब हर इंसान, हर घर में ये बात गलत है. हर आदमी, हर बच्चा, हर बेटे को ये बात समझाना चाहिए कि ये चीज़ ही गलत है, ये ॲक्ट गलत है. गोवा 365 म्हायती मेळिल्ले प्रमाण ते चलयेक खाण्या दिवन गुन्यांवकार फुसलयताले. 4 म्हयन्यां भितर तांणी ते सांज चलयेचेर 3 वेगळे फावट बलात्कार केल्लो. फाटल्या शुक्रारा जेन्ना ते चलयेन आपल्याक दुखता म्हूण भावाक सांगलें तेन्ना ही घडणूक घरच्यांक कळ्ळी. चलयेचें अपहरण, बलात्कार आनी छळ केला म्हूण पुलिशेन गुन्यांवकारांचेर IPC आनी पोस्को कायद्या खाला केस घातल्या. मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत आनी काणकोणच्यान देविदास गांवकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवांत घुवळी वखदाची प्रकरणां दिसान दीस भायर सरत आसा. पुलिसांनी सोमारा केल्ली धडक कारवाई 2 किलो गांजा जप्त केला. बाजारात ताची किंमत सुमार 6 लाख रुपया जाता. ह्या प्रकरणात फैजाद सय्यद हाका पुलिसांनी अटक केल्या. मडगांव वाठारांतलो हो मुखेल घुवळी वखदा सप्लायर. We led a trap and managed to nab one person, namely Faizan Sayyed, age 18 years, resident of Sansvedi area, who was in possession of 2 kg 143 grams ganja worth rupees 6,42,900. So in this connection we registered the crime under NDPS Act and we arrested him. So our further investigation is in progress to ascertain the other sources of the drugs who are connected with the accused, and the said accused is one of the main source of drugs in Margam and nearby areas. So in this case our LIB team consists of Shashank Sakalkar and Kamlesh assisted me while conducting the raid. हो पयली बी केसी आसा ह्या आनी ही तुमची केस सगळ्यात मोठी. Previously he was a minor guy when we had caught drugs, this ganja. He was a minor guy and presently he become major when he conducted this raid. And this is one of the highest seizure of the year of this Margaon Town police station. गोंयचे सरकार निष्क्रिय म्हणत ताचो निशेध करपाक सोमारा 2 संघटनांनी रॅली काडल्यो. काँग्रेसीच्या भारतीय राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटनेन वाडटे बेकारी वेल्यान सरकाराचेर हल्लाबोल केला. जाल्यार भुंयपुतांक सांबाळपाक कमी पडटा अशें म्हणत शिवसेनेन सरकाराचेर फार पेटयला. We have started this movement known as the United for Unemployed Youth. Everyone has come under this banner because the unemployment in the state is increasing day by day. If you go to see the employment asa, hardly the students जे pass out jata, hardly anyone is employed today. Only 10%, less than even 10% of the students that pass out today have got jobs. जे campus placement जाता तितून कोणाकूच jobs मेळना.
सो जे जॉबलेस पीपल जे इनक्रीज जाता देर हॅज टू बी अ सोल्युशन टू दिस. मेनी कंपनीज लाईक सिप्ला और अदर कंपनीज विच आर देर दे हॅव स्टार्टेड एम्प्लॉईंग पीपल फ्रॉम आउटसायड. दॅट इज वाय लोकल्स जे आसा गोंयान जे लोकल्स आसा आमकां जॉब्स मेळना. गोंयान इतले प्रॉब्लम्स आसा, इतले गोंयान प्रश्न निर्माण जाल्या, वेगवेगळे विशय आसा, वेगवेगळे मुद्दे आसा, तरी आसतना प्रशासन हांगा सुस्त आसा, सरकार हांगा न्हिदला. प्रशासन सुस्त आसा, सरकार हांगा न्हिदिल्ले आसा आणि त्याच बरोबर गोंयकारूय जे आसा ते खुबशे गोंयकार न्हिदिल्ले हांगा आसा. म्हणून सगळ्यांक जाग हाडपा खातीर आनी थोडे जे गोंयकार आसा ते सरकाराच्या सालाजारशाही खातीर सरकाराच्या दडपणा सकयल खंय तरी भिता आनी ते भिवन रस्त्यार खूब जाण येना, भिवन त्या सरकारा विरुद्ध आवाज उठोवपाक खंय तरी तांकां भंय दिसता. तशा लोकांक धीर दिवपा खातीर आनी जे न्हिदल्या तांकां उठोवपा खातीर आमी आज ढोल ताशे घेवन शिवसेनेच्या वाघाची डरकाळी हांगा दिवपाक आमी जमिल्ले आसा. गोंयचे रोजगार यादीत 1,40,000 बेकारी तरणाट्यांची नांवां आसात. दर वर्सा तातूंत 15,000 युवकांची भर पडटा. मायनिंग बंद जाल्ल्यान 41,000 कामगार बेकार जाल्यात. 1 मे कामगार दिसा निमतान हे विशीं आवाज काडटले, अखिल भारतीय कामगार संघटनेन म्हळां. सरकारान भायले भायर लोकां आड आनी कामगारां आड येवजण्यो काडल्यात असो आरोप आयटकान केला. हाका लागून लाखांनी कामगारांक त्रास जातात आनी साबार नाका आशिल्ल्यो गजाली उप्रासल्यात अशें ते म्हणटात. आता एक इन्स्टिट्यूशनल हमलो कामगारांचेर जाला, ते म्हणल्यार मायनिंग क्षेत्रांत जितले लोक काम करता, डायरेक्टली 35,000 कामगार 15 मार्च 2018 सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश येतसून कामांसून भायर पडले म्हणपा जाता. आनी आयज काल मिनेर कामगारांक काडपाक फाटिना. 35,000 कामगार म्हणल्यार आनी सुमार 40,000 कामगार 1,40,000 प्लस अनदर 40,000 म्हणल्यार जो बेकारांचो आंकडो आनी वाडलो. मायनिंग बंद जाला. सरकाराच्या बेजबाबदारेक लागून ह्यो मायनिंग बंद जाला. पर्यावरणाचे प्रश्न मनान दवरून, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, मायनिंग डेव्हलपमेंट मनान दवरून, इंटरजनरेशनल इक्विटी मनान दवरून, आमच्या भुरग्यांचो फुडार मनान दवरून, गोंयचो फुडार मनान दवरून, गोंयच्या निसर्गाचे इंट्रस्ट मनान दवरून बेगीच्या बेगीन मायनिंग चालू जावपाक जाय. आनी जरी तर चालू जायना, AITUCन थारायलां की आमी कसलेच नो होल्ड्स बार, with no holds barred, we will have an agitation. We will mobilize people as we have done before. आमी जशे पयलें गोवा मायनिंग पिपल्स फ्रंटाच्या नेतृत्वा खाला, बावट्या खाला, आमचो कॉम्रेड सुहास नायक कन्व्हिनर ताच्या लिडरशिपे खाला गोंयभर आमी मायनिंग क्षेत्रांत जितले लोक ते संबंधीत आसात, डिपेंडंट आहात, आउट दियर लायव्हलीहूड, त्या सगळ्या लोकांक एकठांय करून आमी एक भक्कम चळवळ गोंयभर करतले हें निश्चित. मायनिंग चालू जावपाक जाय. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. वास्को पालिकेन एकठांय केल्लो कोयर मळ्यार खतखतें जालां. ओलो आनी सुको कोयर वेगळो करुना, सगळे तरेचो कोयर एकठांय राशीक मारला. ताका लागून मुखावेली प्रक्रिया करपाक कुस्तार जाता. गोंय राज्य शार उदरगत मंडळान हे विशीं नाराजी उक्तायल्या. प्रकल्पांतल्यान कोयर कसो काडटले ताजेर जेशुडान सुचोवण्यो दिल्यो. तशेंच 2 ऑर्गेनीक सारी करपाची मशिनां बसयतले आनी त्या दर एका मशिनाची क्षमता आसतली 10 टन. इकोप्रो एनवायरमेंट सर्विसीन त्या प्रकल्पांतले सुमार 80% कोयर काडपाक येस मेळयलां अशें अधिकाऱ्यांनी तपासणी केले उपरांत सांगलें. So we are thinking to shift, clear the block A, which is where the dry garbage is treated, and put it in the next block, because that garbage can't be treated. So we will free up the space in the block A, so that they can use that area for treating the dry garbage. Then this area also will try to clear it more, and make available for treating the wet garbage. We are going for procuring some OWCs
organic waste composters, at least 10 ton each, they require immediately. Segregation at source plays a very vital role in any city. I have seen Indore. I'm even working in Indore, sir. So we see they make 100% segregation from door-to-door basis, where they segregated the dry waste and the wet waste. The dry waste is being used to again reuse, recycle, they bale the plastic, whereas the wet waste can be used to convert it into compost, organic compost, which can be again used for gardening purposes. दारादारान भोवन कोयर एकठांय करपाक मुरगांव नगरपालिकेन खर पावलां उबारल्यात अशें मुरगांवचो मुखेल अधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान सांगलें. पूण लोकां कडल्यान सारको प्रतिसाद मेळनाशिल्ल्यान खुबशे फावट तांकां सुको कोयर आनी ओलो कोयर एकीच कडेन मेळटा अशें ते म्हणटा. We have already inspected this site and we had found that there is a ABCD division is done. So A and B has been already filled, and there is a need to clean the sections. So we have requested G Soda to come to our aid and get the cleaning work done. So proposal already been sent. Within few days it will come and all the things will be in order. वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली पंचायतीन कोयरासुराक बरोच कंट्रोलान दवरला. दारादारांनी वचोन पंचायत ओलो आनी सुको कोयर एकठांय करतात. सुको कोयर विकता, ओल्या कोयरा पासून सारें तयार करता. मागीर हें सारें कमी दरान गांवकारांक विकता. पंचायतीकूय थोडी येणावळ मेळटा. गांवचो कोयर कमी करपाक पंचायत वावुरता, पूण शेजारचे गांव आपल्या वाठारांतलो कोयर नावेलीत उडयतात. सरकारान तांचेर कारवाय करची अशें गांवच्या कोयर वेवस्थापन समितीचो अधिकारी म्हणटा. आमी वेट वेस्ट आनी ड्राय वेस्ट कलेक्शन करतात म्हणून, आनी जे कोण रेंटान रावता, नॉन रेजिडेंट म्हणजे नावेलचे भायले लोक रेंटान रावता, तेमकां बाकीच्या लोकांनी सगळ्यांनी अवेअरनेस करचें. नावेलीचे पंचायत ड्राय एज वेल एज वेट वेस्ट घेता, पण हेच रस्त्यार उडोवचें न्हू. चडशें आमी कमी जाला, उणें म्हळ्यार आतां वर्सभर आमी पयलां अवेअरनेस जावन कमी जाला, ना तो रस्त्यार उडयताले. आमचे जायते वॉर्ड मेंबरान VDC विलेज डेव्हलपमेंट गार्बेज कमिटी आहा, तेमे जायते जाणां कंपोस्टिंग युनिट इन्स्टॉल केलो आहा. तेवूय वेस्ट घेता, एक्स्ट्रा जाता तो वेस्ट. सो आमी हे कंपोस्टिंग वेस्ट आहा तितून कोण तांकां हॉटेल रेस्टॉरंट्स 50 रुपीज पर डे चार्ज करता, आनी हावजीस जावं फ्लॅट्स तांकां 10 रुपीज पर डे. इन केस लेबर कलेक्शन वयत जाल्यार लायक 5 रुपीज एक्स्ट्रा विचार्ज. जनरेट जाता कितें ते वेस्ट कंपोस्टिंग हें जावन तो आमी सारे ते लोकांक विकता 10 रुपीज पर केजी. सो जायते लोक वता आनी जायते तेजे आमकां इनकम येता. लेस बट सम रेवेन्यू वी गेट. नावेलीच्यान खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयच्या साबार शारांचें सोबितीकरण करतले, ते खातीर गोंयच्या कलाकारांक वाव दितले. तांणी तयार केल्ल्यो कलाकृती शारांनी दवरतले. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन म्हळां. पणजे पाट्यार 4 पुतळ्यांचें अनावरण केल्या उपरांत तो सोमारा उलयतालो. पणजे पाटो प्लाझांत आशिल्ल्या EDC कार्यालया कडेन EDCन एका पुतळ्याचें उक्तावण केलें. पाटो प्लाझांत आनीकूय अशे तरेचे पुतळे उबारतले. सरकार सदांच लोकां खातीर आसतलें आनी चड करून बायलांक ते म्हत्व दितले अशें पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान सांगलें. EDCचो हो एक फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आनी कसो बरो करप, आमच्या तरणाट्यांक खंय इन्स्पिरेशन हाडप, म्हणूनच आमी हो स्कल्पचर्साचो प्रोग्राम हातान घेतलो. आमचे तेन्नाचे आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर प्रसाद बाब लोलयेकरान हाका ह्या प्रकल्पाक लागून खूब मदत केली, आनी डेफिनेटली आयज हो प्रकल्प साकार जाता. आमच्या फाटल्यान ज्यो आसा त्यो डिजिटल एज्युकेशन हाजो स्प्रेड करपाक लागून खंय तरी एक बायल मनीस मोबायलाचेर उलयता आनी दुसरी बायल मनीस बसून टॅबलेट घेवन आपलें काम करता. आमची आत्तां जो प्लाक अनवेल केलो तो वुमन एम्पावरमेंट. खंय तरी बायल मनशेन आपल्या हातान चावी घेवन ह्या राज्याचो उदरगतीच्या वाटेर चलप. आनी तिसरो जो त्या एंडाक आसा तो बॅलन्सिंग मॅन, ही इज अ एंटरप्रेनर. खंय तरी आपलो स्वताचो धंदो करून वयर वयर पावणे चलत वता, एक लायफ सारकें बॅलन्स करून. हांगासर उद्घाटन जाल्लें आसा. ते स्कल्पचर्स जांकां थीम दिल्लो आशिल्लो, सुंदर पैकी तांची संकल्पना आज ह्या तिनी स्कल्पचर्सां भितर हाडिल्ले आसात. एक वेगळो कॉन्सेप्ट
त्यांनी मुखार हाडिल्लो आसा. हांव सातत्यान म्हणटा की एक थीम दिवन तेजे मुखार पलीकडेन त्या कल्पकतेन जो कलाकार एक काम करता आनी त्या कलाकारांचो मान दिवप, तांकां सन्मान दिवप आमचें हें प्रत्येकाचें कर्तव्य जावन आसा. आमी सातत्यान सांगत आयिल्लो आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. तेखेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.